देव बरं करू. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान मंगळूरू हिंगेल्या आश्रयांत एक कुडबी समाज चिंतन शिबिर म्हणून आज हांगा चलचे आहा. आम्ही दिवो पेटून हे कार्यक्रम उक्तावण केलें. आमगेले मुखायले कार्यक्रम एक राउंड टेबल सिट्टींग आनी चर्चाकूट. प्रथम जावन ट्रस्टाचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो आमगेलो नंदगोपाल शेने हेणी सगळ्यांकी स्वागत करता म्हणून ताजेर विनंती करतात. कोंकणी भाशीक लोकांक गेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविल्या सर्व कुडबी भाव भयण्यांक म्हगेले आत्मीय स्वागत आनी मोगाचे नमस्कार. आज ही कोंकणी भाशीक समाजा पैकी जनपद इतले हजार वर्सांतू एकल्यान तुकून एकल्याक मुखार वचून मस्त व्हडले बरपिनातले उल्लपिरी मुखार व्हरून श्रीमंत जावन आसचे समाज म्हळ्यार कुडबी समाज म्हणून म्हाका दिसता आसा. तुमगेले कळवलालपंता एक कार्यक्रमाक हांव गेलों तेन्ना प्राय जालें दवरून तरणाटे लोक तांणी तें सांगचे स्पीड आनी पूण पळयल्यार वाजून सांगची न्हय उल्लपेरी जनपद श्रीमंत जावन कुडबी समाजान दवरलेलो आसा. आज ही कोंकणी भाशीक समाजांतू कुडबी समाजाक थोडेची एक हँड होल्डिंग मेंटरशीप जावका सरकारा मट्टाक कसं नाही एक काम जावका म्हणटना एक 2 म्हयने फुडें कोची तुकून नवीन कुमार पै हांगा म्हाका मेळूं आयिल्लो आनी हें एक कोच्चीचे कुडुंबी समाजातून आमी एक पूर जन अप टू गोवा थंय आशिल्ल्यांनी पुरो ಒಟ್ಟು मेळून एक कार्यक्रम करता म्हणून आपणाक एक चिंतन आसा म्हणटना खंडिताकय आमी एक प्रारंभीक जावन एक प्रिलिमिनरी मीट म्हणून विश्व कोंकणी केंद्रांत कोरन मागीर मुखारसून येवचे दिसांतू एक संमेलन कसं की करचें तागेलें एक आलोचना आसा म्हणटना प्रारंभीक जावन एक करया म्हणटना जुलय 12 तारीख एक त्या मुहूर्त आजीक आमी त्या दिसा येवन पाविल्ले आसाची. विशेष जावन सांगचें म्हूण आसल्यार प्राकातुकूनय कुडबी समाजा लोक विशेष जावन नेचरा वयरी प्रकृती वयरी डिपेंड जावन आशिल्ले. प्राकृतीक जावन कसं मेळटा ताजें उत्पन्न नेचराचें जे कळवलेले शतमानांत आयिल्लें एक इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन औद्योगिक क्रांती निमित्ती पुराय तांगेलें उत्पन्न जेवो कसले हक्क पुराय डिमांड पुराय चेंजस जाता गेल्ले ते तिकून जीवनशैली बदलावण जाल्ले देश विदेशाक परगांव पुराय वचून काम करची तसल परिस्थिती आयले म्हणटना मस्त आमगेले जीवनाचे संस्कृतीचे पुराय आमी गांव आसल्यार एक नमून आसता आमी विंगड गांवां गेल्यार तें करूं आमकां जायना म्हणटना आज ही पुरा लोक विंगड विंगड गांव आशिल्ल्यांक वट्ट करून एक नेटवर्कींग करून आमी एक कार्यक्रम करून आनी मुखावेल दिसांत आमी कशी आस्का म्हणलेले विशय जावन एक चिंतन करचे खातीर आयचे हे चिंतन शिबीर आपयलेलें आसा. प्रथम जावन केरळा कोंकणी साहित्य अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी नवीन कुमार पै येवन पाविल्लो आसा. तुका आत्मीय स्वागत. TS शरद कुमार कुडबी सेवा संघ केरळा आनी तागेले पदाधिकारी तागेले ಒಟ್ಟು तागेले टीम येवन पाविल्लो आसा. तुका आत्मीय स्वागत. गोंयांतून रामनाथ गावडे हांणी अध्यक्ष जावन आसाची गोवा आदिवासी साहित्य संघ तुमकां आत्मीय जावन स्वागत. देवीदास गांवकर गोंयांतून आयला तो अध्यक्ष ट्रायबल रिसर्च सेंटर गोवा तुकाय आत्मीय जावन स्वागत करता. आयचे हे कार्यक्रमाक एक संपूर्ण मुंदाळत्व घेवन एक इवन आता MC जावनूय काम करचे
आमगेले विजय गौडा आसा तांणी नांवादीक वकील जावन आसाची तागेली श्रीमती आयल्या तुका आत्मीय जावन स्वागत करता. तशींची आमगेले गोळी अंगडी मंदार तितून आमगेलो ट्रस्टी जॉयंट सेक्रेटरी नारायण नायक येवन पाविल्लो आसा तुका हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले विलियम डिसोजा रमेश नायक येवन पाविल्लो आसा तुमकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आसा डॉक्टर तुकाय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. ट्रेजरर आमगेले खजांची जावन बिहार भट्ट आसा तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. आज ही मस्त संघ संस्थेचे तुमगेले नाना भागांतून आनी गुरिकार म्हणल्यार एक्चुअली लिडर म्हणून अर्थ जाता. तें पुरा येयला आसाची नांव मस्त आसा. आमकां मुख्य आज आमगेलो कार्यक्रम कसो म्हळ्यार एक चिंतन शिबीर प्रति एकल्यांनी एक आमगेले कुडबी जनांगेले भाशे खातीर संस्कृती खातीर मुखावेल दिसांतू कसं आमी कोर येता म्हळ्यार एक चिंतने खातीर आपयलेलें हें कार्यक्रम. हें इतलें स्वागता भाशण सांगताची सर्वांक स्वागत करून मेगेलें हें उत्तर आपयता. हे कुडबी चिंतन शिबिराचे प्रमुख जावन एक कार्यक्रम ओपनिंग ऑफ द सेशन अंतू नवीन कुमार कोच्ची हिनी आमगेल्या ह्या शिबिराच्या तर्फेन 2 उतरां उलयका म्हणून विनंती करता. सगळ्यांक नमस्कार. आमी केरळा सुगताई हांव कोंकणी साहित्य अकादमी मेंबर सेक्रेटरी तर हांव एक 2 मास मुर्ता एम चवळेरी आमी दायित्व ಕೂಡ ಕೈಲ नंदगोपाल शणाय मामजान डिस्कस केने तवळी आमगेले भाष उल्लंचे കൂട്ടാंतू കുടുംബി സമുദായം പെട്ടതിലാണ് ചാ പിന്നോക്കം നമ്മളെ മകലാനസൈ സാമ്പത്തികം ജാനുവി സാമൂഹ്യം ജാനുവി बाकी सगळं वटेने मगलानसई तांकां उंचार काडूंक आमच्यान इतकी आमकां कोरूं जाता म्हळ्यार कैऱ्याक आमी एक आलोचन केल्ली नंदगोपाल शणै मामान व्हड उत्साहान हें एक प्रोग्राम हांगा अशी अरेंज केलेली पळय प्रत्येकम नंदी सांगता. दुसरी म्हळ्यार आतां केरळांतू भाशा उल्लंचे नाजाल्यार मातृभाशा कोंकणी जाय नाशिल्ल्यांतू एक 80% आळें कुटुंबिगळद तर त्या कुटुंबिगळांतू आतां पोदुवे भाशा उल्लंचे उण जायनाता ते आमकां चड करून हाडूंक ते एक प्रयत्न कोंकणी साहित्य अकादमी केरळा करता. ताजे आरंभीत लिटरसी कॅम्पेन आमी तांकां तोडगी केन्ने उल्लोवच्याकय वाचूकय बरोवच्याकय आमकां कळ्ळाय मात्र आमगेली भाशा नेलदेंजांक जातली. दुसऱ्याच्या काय रीत म्हळ्यार केरळा आशिल्ल्या कुटुंबिगळांक तांकां गोवा तांकां शेड्यूल्ड ट्रायब स्टेटस आसा പക്ഷേ ഗോവയെന്തു SCBC സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി म्हळ्यार നിലയ്ക്ക് एक ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ ಹಾಗೆ 1% റിസർവേഷൻ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ನಂತರ ಬಗ್ಗಣೆ ಏಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನ ശരിക്കും ചോദിച്ചാൽ കേരള ആസിലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആബിസി സ്ഥിതി വളരെ മോശം തങ്ക ആസിലെ കുടുംബികള സ്ഥിതി उणेयाळ सगळं असं नंतर 99% आळे कष्ट बघूच आळंत तर तांकां एक सहाय कशी की करूं जातलो तांकां स्टेट गव्हर्मेंटान एक 3-4 वेळे रेकमेंडेशन दीन पडटलें आहा सेंट्रल गव्हर्मेंट 2012 भितर. പക്ഷേ आतां भितर कांय जालें ना त्यावेळेस आमकां ते दुसरे एक प्रयत्न काणू तांकां एक गव्हर्मेंट आसुगुनी जनपदाल सुगुनी एक सहाय कशी कोण तुमच्या जातने म्हणून साहित्य अकादमी चोयता बाकी सगळे श्रम जाताय तुमगेले सगळं एक व्हड प्रयत्न विश्व कोंकणी केंद्राचोय गोवा गव्हर्मेंटाचोय बाकी गोवा कोंकणी परिषद कोंकणी अकादमी मागीर अखिल इंडिया कोंकणी परिषद सगळ्यांनी ते प्रयत्न काडूं का म्हूण मात्र सांगून मुगे उतरां रबयता. नेक्स्ट TS शरद कुमार कोच्ची ये येवन तिंगेली अभिप्राय सांगका म्हणून विनंती करतात. हेगटकोई नमस्कार. मगे नाव शरद कुमार. मगे गाव केरळातो पोरूरते. हांव केरळा कुटुंबी सेवा संघाचो सेक्रेटरीतो. मगे हेंगे केरळा कुटुंबी सेवा संघाचो संस्थान प्रेसिडेंट हेंगे येयले श्याम कुमार
Bau, Vice President Vijaya, Jayaprasad, State Treasurer Anil Kumar, Teji Kotari, Burgian Security Manumasha, Kerala Konkani Academy Member Secretary Naveen Kumar, Secretary Namaskaro. We, the Konkani people from Kerala Kudumbi community, the GSP community, Gauda Sarasudar, the Kudumbi people, the Gauda, the Gaurikar, the Gaunkar, everybody. We love our mother tongue, right? That is why we are here. But as we started, we stated that in Kerala, we are having very difficulty to promote this language actually, from the past generation to this new generation. That is the main difficulty. While we are discussing with the Konkani Sahitya Academy in Kerala, Naveen sir, we are also discussing how we can promote the language. No one is understanding how, why, or what is the importance of this language, or what is the value of our mother tongue Konkani. Upholding the rituals and the customs related to the God, we were forced to run away from Goa actually. Goa leku, Kerala, Eile, Somyari, Kodunur, Bogonti, Makori, Pauli, Yanga Eile, Porora, Baipele, Barpole, Kochi, Alpole, Sun, Gaon में गला. There we started with our livelihood by farming, fishing, and making papadam, avel, and etc. Nowadays, our students are getting chance for education, for higher education. As mentioned earlier, for higher education, Kerala state government has provided 1% reservation, especially for the Kudumbi community. With that, many doctors, we are having many doctors, engineers, advocates, and so many professionals. But still, we are not getting enough representation in the government sector jobs. That is where we are lacking we are having many problems. We are still having many protests for getting these reservations, but the state government is not providing, or state government is not ready to, after 2012, they are not ready to give the recommendation for including us in the scheduled tribe, similar to Kunbi people in the Goa. They are not ready to send the recommendation to central government. But we are not even getting the linguistic minority status in Kerala as well. We are not. The government is not ready to provide that status. The Umbanchandi government has started with the Kerala Konkani Sahitya Academy, but even now, we don't have any idea how the works are going on to promote this language, to flourish this language. We are strongly following all the tribal customs that we are having from the Goa itself. Being along with the general community we are living, but we are strictly following the rules as of a tribal community. But nowadays, people are living along with the other society, community members as well. But so many rituals and customs and even the marriage functions and ceremonies, everything, it is started, it is changing actually, customs. So that is why our generation started discussing with other communities how we can strongly bond to these rituals and customs and promote our language, promote our culture to the next generation. That is why we are here, and I believe that unitedly, everyone unitedly, we can prevent these issues.
we can promote our language. We can achieve our goals like the reservation goals as well, and promoting the flourishing the language as well. Everything we can do. Before concluding, I would like to express my gratitude towards this World Konkani Center and the office bearers for giving us a chance to come here, meet you people, and to discuss the issues we are having and having a great future ahead. Thank you everyone. आम्ही कुडबी जानपद कलावेदिके म्हणून एक प्रारंभ करून आमगे लोक गुरु म्हणून आसलो तो गोपाल गौड पटलाचील तिने 1974 कलावेदिके प्रारंभ केले. ताज्या मागीर आमगेले या कुडबी समाजांत श्रीमंत कले जावन आसले घुमटा नाच, तुणयो नाच, दुर्यो नाच याका एक मस्त महत्व दिले. महत्व दिवन आमगेले अंत विधी निषेध म्हणून कुडमेले अंत विधी म्हळ्यार हें करियंत कॅन डू आनी कॅनॉट डू तो निषेध म्हणून कल करणे म्हणून आमगेले विधी मस्त उणे करणे म्हणचेले मस्त चड आहा. येयलें तुमी समाजांत करणे प्रोहिबिशन तें करणे हें करणे म्हणून आमगेल्या खेळाच्या विशयार कळ्ळें जालें म्हळ्यार आमी तुळशी रुपयेक खेळ सुरू करून पडव्याक आमी घुमटां भितर व्हरून धरल्यार ताजे मागीर ताका एक हबटणे ते आमगेले कश्टम हबटणे म्हणचेले एक निषेध आहा. जाल्यार गोपाळान कळ्ळें जाल्यार म्हळ्यार आमगेल्या समाजा बदल समाजाक ओपन दवरता. आमी आमच्या भितरच आमगेले रिती नियम घेवन भोवल्यार आमी कळ्ळें डेवलपमेंट जायना. ती जाल्ल्यान भायल्या समाजांनी कळ्ळें आमकां आपिल्यार आमगेलें कळ्ळें पुरो कल्चरा कळ्ळें पुरो नृत्य जानपद कळ्ळें पुरो आहा तें पूर आमी हेर समाजाक कित्याक की त्या मुखांतर आमी अभिवृद्धी जावंक आमचेलें तगल्या तोळू मेंटेलिटी आहलें. इडी कुडबी समाजाचे विरोध जाल्यार आमी तें मिरोवन आमी मस्त कार्यक्रमाक आनी भागवयशिल्ले. आमकां ह्या कार्यक्रमाक आमकां इम्पॉर्टन्स दिल्लें बस्ती वामनशेनी मस्त कडेन आमकां आमगेले जानपद नृत्य कला ते आमकां देखीचे एक अवकाश करून दिले. आमी आतां कुडबी जानपद कलावेदिके म्हणून आमी गोवा दिल्ली मागीर मुंबय ती राज्याच्या राष्ट्राच्या सगळ्या प्रदेशान आमगेले कार्यक्रम आमी निरूपण केले. हे जानपद नृत्य आतां केरळच्यान सांगलें शरद कुमारान वड्डिगेची विशय जावं होळीचे विशय जावं शेटीचे विशय जावं ते कळ्ळें अनुकरण करता सेम आमी अनुकरण करता. ते कळ्ळें कुडबी गोवा लागून हांगा कोच्ची येवन ते नेले रावले तीच आमी गोवा लागून येवन हांगा दक्षिण कन्नड आनी उडुपी जिल्ल्यांत नेले रावल्ले मनीस. थंय लागून आमी संस्कृती कळ्ळें हाडलां ते आतांनीकी आमी लाय करून उरपोवन ताजें बेळवणगे करून येवन आहा. ते हांगा आमगे गिरेस्तकाय कुडबी सामाजीक जावन आर्थीक जावन दुर्बळ जावचे अशें पुरो आमगेले ही जानपद संस्कृती आनी ताजेर आमी भारी श्रीमंत. कळ्याक म्हळ्यार ही कोंकणी पंगड म्हण आहा न्ही कोंकणी पंगडांत आमी एक फाटें कोंकणी म्हणचेले एक व्हडले आलाद मारा वडारूक ताजे आमी फाटें त्या फाट्यांत मस्त दुर्बले समाज म्हळ्यार आमगे कुडबी समाज. जाल्यार ही दुर्बल जाल्यार आमगेले ते संस्कृती आमी फुडें लागून उरपोवन गेला न्ही ते आमकां आमी आमच्या बग्यात हेम्मे काडचेले एक विशय ते पूर आमी दवरून गेला. आनी शरद कुमारान सांगल्यावर कळ्ळें म्हळ्यार शरद कुमाराक इम्पॉर्टन्स दिता म्हळ्यार आज विशेश जावन ते केरळा लागून दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आनी उडुपी जिल्ल्यांत कुडम्यांचे तिंगेले स्थितीगती किया तेजे अध्ययन करचे आयल्या हांगा येवन आनी गोवा आनी उच्चा म्हण तिणी सांगलां. ते कळ्ळें पुरो रिच्युअल्स एंड कस्टम्स आमी कळ्ळें फॉलो करता सेम फॉलोवींग वी ऑल्सो आमी तेंत फॉलो करता. मागीर आमगे सामाजीक आनी आर्थीक परिस्थिती ಬಗ್ಗೆ आमी उलयचें जाल्यार आमी सामाजीक जावन कळ्ळें म्हळ्यार कुडमी एक गुंपू जावन वास करचेले मनीस ते हेर जातीचे कडेन उग्यां मिंगल जायना. ते एक इंगर्त तुका आतां थोडे जाण आसता तुमी सिके पयसून घरा बांदा मरे ना आमी हांगा वटूता वयचें ती आमगे सामाजीक परिस्थिती तोळ आमी अनेक समाजा कडेन बरसोचें उणें बरसोचें उणें जाल्ल्यान आमकां धैर्य उणें धैर्य म्हळ्यार वेवहारीक धैर्य उणें
बदल आमगेले पुढे लागून इल्ले प्रवृत्ती आनी बेट आमडीचे जावं माळीदरचे जावं घराबांचे जावं मागीर अनेक जावं ते आजेर आमी भारी बुदवंत आनी भारी धैर्याचे मनीस एक कोलो बंगाचो वावर केल्यार दिल्यार आमी प्रामाणीक जावन आमी करता आमचे धैर्यान आमी करता तें आमकां सगळ्यांक वता जाल्यार वेवहारीक जावन आमी भारी फाटी उरल्या कळ्ळें म्हणल्यार वेवहार करचे म्हणल्यार आमगेले प्रामाणिकते ओड ती जाल्यार आमी आर्थीक जावन शिके फाटी उरल्या सामाजीक जावन कल्या फाटी उरल्या म्हणल्यार आमी हेर जातीचे आमी बरसना आमी इहित आमी कुडमी जावन आहा म्हणल्यार आहा तेजेर एक व्हडलें लाभ कळ्ळें म्हणल्यार आमगे संस्कृती उरल्या म्हणून तेज्यानी व्हड लाभ कांय ना सामाजीक आनी आर्थीक चिंतने दवका म्हणल्यार अभिवृद्धी दवका म्हणल्यार आमी भारत देश की जागतीकरणाक ओपन जालां तीत आमी कुडम्यांची ओपन दवका प्रत्येक क्षेत्रांत आमी आमगेले चापू गलका म्हणून मगले एक अनिसिके तीत हे भारत म्हटल्यार कुडम्यांक ಒಟ್ಟು करच्या म्हणून एक सान हेज्जे आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्रांत विश्व कोंकणी केंद्र म्हणटरी म्हाका उगडास येता आमी कॉलेज दिसांनींत ह्या कोंकणी समाजाच्या हेर समाजांत आमी हांव आनी गोपालण्णा मस्तू तेंच्यानी वडानाटा धरून आहले विश्व कोंकणी संमेलना 1995 जालें प्रत्येक मिटिंगाक हांव आनी गोपालण्णा येताले मागीर त्या विश्व कोंकणी संमेलनांत कुडबी जानपद कलाविकेंत पात्र व्हडलें थंय लागून आमी हिंगेले बांधव्य धरून आमगेले ह्या कोंकणी समाजांत कोंकणी भाशेक संस्कृतीक कल आमगेले एक अळिलू सेवे म्हणटा न्ही ती आमी सेवे दिवन येयल्या आज हे विश्व कोंकणी केंद्र इतलें व्हड म्हटल्यार बेळवणी घेतालां आतांचे अध्यक्ष आमकां नंदगोपाल शनी कलंगी आमच्या वीर कलंगी आमचे सहायत करका आमचे एक उद्देशागी सहकार करता आमचे उद्देशागी आमकां हेंगा सगळ्या कुडम्यांक सेर्विका म्हणून एक चिंतना शिबिरा आयोजन केलां तीत आमगेल्या इतिहासाच्या बग्गे आमकां गोत्तवा काम कळ्ळें म्हणल्यार आमी गोवा लागून येयल्यार आमगेली भास आनी संस्कृती सोडिने खरनाकी भास उरपण घेताय तोळ संस्कृती उरता भास नाश जाताय तोळ संस्कृती नाश जाता कळ्ळें म्हणल्यार भाशेक आनी संस्कृतीक भारी लग्गेलें संबंद आमगेल्यांत चड जावन शिकले मनीस कन्नड उलयता आमगेले भायर कुली वावराक हेर जातीचे उच्चले कडेन धरले मनीस तुळू उलयता जाल्यार ही कोंकणी भास ताजें मूल उरपण गेल्लें कुडमी समाजान ताका मूल कारणां कुडमी समाजाचे आमगेले आवय आमगेली बाल मनशां ती घरकडे चुकोवणी तुळू आनी उलिना आमगेली भास धरून गेल्या ती जावन हे ह्या मट्टार आमकां उरपण घेवचेले एक अवकाश मेळ्ळा तीत एक प्रथम हेज्जे जावन आमी अखिल भारत कुडबी समाजाक ಒಟ್ಟು करचेले एक प्रयत्न केला आमगेले एक सान प्रयत्न आमच्या भितर जावन आहा तीत हेजे नेक्स्ट स्टेप जावन आमकां कोंकणी समाज जावन म्हणल्यार आमगेलो कोंकणी मात संस्थो विश्व कोंकणी केंद्र हिनी आमकां एक वाट दाखयचेल्या एक प्रयत्न आहा ते आमी तिंगेलो कोल सहकार गावता ते पुरो आमी घेवन मागीर आमगेलो सामाजीक स्थिती आर्थीक स्थिती की अभिवृद्धी जावका ताका आमी तिंचेलो खोल सहकार मेळटा ते पुरो घेवन आमी ಮುಂದುವರಿಕ म्हणून हांव ह्या कुडमी बांदवडे विचारून घेता कुडमी लोक बाजी सान म्हणल्यार जनसंख्येर मस्त म्हणून आमकां दक्षिण कन्नड आनी उडपींत अभिवृद्धी भारी फाटी आमी आमकां हेर समाजाच्यो म्हणजे कोंकणी समाजान हेर समाजाच्यो आमकां सहकार जावका तिंगेलो सहकार ना अशें आमी कळें करचें जायना कळ्ळें म्हणल्यार ते सगळें आर्थीक वन बलिश्ट जावन आहा तिंगेले आमकां सहकार खरनाय मेळका त्या मुखेन आमी प्रयत्न करया तिंगेले सहकार आमी घेवन आनी की येली कार्यक्रम व्हड मट्टार जावन कुडबी समाजाक कितलो सहकार सवलत मेळटा तें पुरो आमी विश्व कोंकणी केंद्र मुखांतर घेवया हे कार्यक्रम आयोजन केल्ल्याक आमकां आमी ह्या विश्व कोंकणी केंद्राक धन्यवाद करून मागली 2 उतरां मुख दिता मुखेले उलोवप नारायण नायक उडपी दया करून ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾಮನ विनंती करता सगळ्यांको नमस्कार कुडबी अर्थात भुंय लोक आजिल्ल्या ह्या कार्यक्रमा विश्वकोंकणी केंद्र
एक सहयोगदायी तसा ಮುಖ್ಯದಾನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಂತು ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ದೌಕೋ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಚುಪುರ ಅರ ಮೂಲ ఎక్కువ ಶಮ್ಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೇವು ಮುತ್ತಲೆ ಹಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ದಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ 1950 एक ಕಾಲಘಟ್ಟರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲರಿ ಕೂಡ 1956 आमगे कुडबी समुदाय SC ST एक रिजर्वेशन तन बाहेर वरले आसा भाಳ विशेष म्हणल्यार तेदन आमगेले एज्युकेशनली भाಳ पुवर आसले मागीर 1972 मंगळूरक एक दक्षिण अविभजित दक्षिण कन्नड जिल्हे तन अल्ले तन एक सामाजिक न्याय गेल्यार समाजಕ್ಕೆ एक बरें करकोल्यार एक संघटने दवको त्या संघटने ಬಂತು ವಾರ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲೇ ನಂತರ ಉಡುಪದಲ್ಲೇ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ अन्यदಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಕ್ಕೂ ವಿದ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಹಂಗಿನ ಅಸ ಅಲ್ಲರಿ ಹಂಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನದೈತಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರತನ ತೆಂಗಲ್ ಸಂಗಲೇಕ ಹೋರಾಟ ಉಡುಪತನ ತಂಗಲೇಕ ಹೋರಾಟ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಂಗಲೇಕ ವಿಂಗಡದನ ಹೋರಾಟದೈತಲ್ಲ 2017 एक ಹೊಸ ಚಿಂತನೆದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಗಡೆಗೋ ಶಿರುನು आम्ही विंगडदान ಹೋರಾಟಕಲ್ಲರೆ आमगेले अंक न्याय घेवदान तेगाशे गोवा तानु कर्नाटक तानु केरळ तानु हक्क इब्टी ಒಟ್ಟು ದೋಕೋ मुतले कल्पने रे 2007 ಗೋಳೆಂಗಡಿ आमगेले उडुपी जिल्हा एक सहयोग रे हक्तको आपण एक कार्यक्रम करले ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ झाला मस्त चर्चा झाला त्यात झालं तर ना एक ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ एक राज्य संघ स्थापन दोको मुतले एक अभिप्राय आहे आम्ही कर्नाटक आम्ही केरळ आणि गोवाला तिथं ಹೊಂದಾಣಿಕೆ येऊन त्या टाईमಲ್ಲಿ एक कर्नाटक राज्य सीमित झाले एक राज्य संघ स्थापन केले राज्य संघ स्थापन झालं पण ते ಬಹುಶಃ आमगेले कर्नाटक राज्य संबंधपट्ट मस्त काम झालं 2008 गवर्नमेंटन मंगेले समुदायक एक SC ST रिजर्वेशन दितल ಬಗ್ಗೆ एक कुलशास्त्रीय अध्ययन घाल्ला 2009 रिपोर्ट झाला त्यामुळे गवर्नमेंट त्या रिपोर्ट ऑपनी नेक्स्ट पुन्हा ST शिर्सु ಬಗ್ಗೆ अनकर पुन्हा अध्ययन घाल्ले 2015 त्या अध्ययनदान ST रिपोर्ट रेडिदान गवर्नमेंट आसा 5 ವರ್ಷ दिसा त्या ಹೋರಾಟದಾಯಿತ आसा ಭಾಳ यागो आमगेले मीಸಲಾತಿ सौलभ्य आल्लेले कळून गेल्ले ताका आमगेले कुडबी समुदाय सामाजिक दान शैक्षणिक दान भायर व्हरले मुतलेक वाट्याक बरें जाल्यार हंगेले अभिवृद्धी बरी गवर्नमेंट मीಸಲಾतीन मात्र मेळना आमी हंगे अभिवृद्धी आमी करून घेवको त्या कल्पनेडेर हंगेले समुदाय आर्थिक दान अभिवृद्धी मुतक सहकारी संस्थೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂಗೆ ಸಮುದಾಯ ತಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಣಿ 15 ವರ್ಷ ತಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕನ ವಿಂಗಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಿ ಹೊಸ ತಾಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ एक ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈ ಭಾಳ ವಿಶೇಷದಾನ 2011 ತಾನ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಗಣಿತ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಏನು सण 100 किंत साडाक इंजिनियरिंग स्टुडंटाक स्कॉलरशिप विश्वगणित केंद्रान दिल्लेलो आसा आमगेले समुदाय भवन आसोपरा आमगेले ಬೇರೆ ಬೇರೆ विंगड कार्यक्रम विश्वगणित केंद्राक सण 3 राज्य मಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರ आमगेले कुडबी समुदाय मಟ್ಟಕ್ಕೆ कर्नाटक राज्यದ हिंग कार्यक्रम जाल्लेलो आसा मस्त काम झालं आमगे भाषे संस्कृती वर्त ಬಗ್ಗೆ विश्वगणित केंद्र एक सहयोगाने कुडमी शिगमो दाखलीकरण ऑलरेडी जाल्लेलो आसा कुडबी सोशियो इकॉनॉमिक सर्वे 2014 जाल्लेलो आसा सहयोग विश्व कोंकणी केंद्राले आमगेले स्टुडंटाक आमगेले युवकाक गो ट्रेनिंग दिन मस्त काम जाल्लेलो आसा इडी आमगेले समुदाय प्रॉब्लम कशे पण 5,500 5500 हाउसेस समीक्षे जाल्लेलो आसा टोटली सण एक
34 क्वेश्चन्स तिंत फूट माहितीगीन एक शिफारस ಕೂಡ ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಂಗೆ रवींद्रनाथ राव आमगेले कुडबी समुदायाला एक अध्ययन केलेलं PhD केलेलं तेगेले एक सहयोगाने विश्वणी केंद्र पुरा खर्च वेच पुरा विश्वकोंकणी केंद्रांनी बसलेलं आणि पुरा डॉक्युमेंटरी पुरा विश्वकोंकणी केंद्राला असे आणि आमगेले कुडबी भाषे वर्क ಮತ್ತು एक हत्तीरे वारिजा मैडम ने डिस्ट्रेस्टेड टू स्टडी ऑफ कुडबी डायलेक्ट म्हणल्यार आमगेले भाषा अध्ययन ಕೂಡ जाल्लेलं आसा आमगेले भाषेले प्रथम नाटक विश्वकोंकणी केंद्र सहयोगाने तेणी ट्रेनिंग एक नाटक केलेलं आसा नाटक पुस्तक आमगे कुडबी भाषेले जारी जाल्लेलं आसा हೀಗೆ मस्त विंगड मस्त कार्यक्रम आमी एक 15 वर्सांतल्यान विश्वकोंकणी केंद्र सहयोगान दिल्ले स्टुडंट प्रोग्रामू कार्यागार अशे ಬೇರೆ विंगड कार्यक्रम दिलेलो आसा 2011 एक टोटली समग्र कुडबी अध्ययनाक कशें करको ಬಗ್ಗೆ राज्य मಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಾನ आमगेले राज्य मट्ट कुडबी समुदाय लीडर्स गोशिरून एक 15 अंशाला 16 अंशाला एक कार्यक्रम केलेलो आसा गोशा जिल्ह्या कार्यक्रमाक आमगेले जिल्ह्याले आमगे राज्य ओपिनियन आसा हिंगा कशें करको म्हणून सोशियो इकॉनॉमिकल आनी एज्युकेशनली कशें करको बायल मनशाक कशें अभिवृद्धी करको युवकाक कशें कार्यक्रम गान घेवको पुरो कार्यक्रम आसलेलो आसा टोटल ऑलरेडी 15 वर्सांतल्यान विश्वकोंकणी केंद्र हंगे कर्नाटक राज्य मट्टाक आमगे गोवाले आनी केरळाले विचार आमकां वतना कर्नाटक राज्य संबंधपट्ट मस्त कार्यक्रम दिल्लेलो आसा आमी कार्यक्रम चलोवन घेवन वचोचे ह्या खातीर आजिले मुगेले प्रार्थने इतलेशे आमगेले भाषे संस्कृती परंपरे वरको ताके एक इष्ट चिंतन मंथन दवको एक अभिप्राय तुमगे तान मुक्तादान अभिप्राय येवको त्या खातीर आमगेले केरळा गोवा आनी कर्नाटका कुडबी समुदाय कशें आसा त्या एक संघटनात्मक दान एक संपर्क येवको एक ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ म्हणजे एक कम्युनिकेशन दान एक विजयगौड मामाने सांगितले एक अखिल भारत मट्ट एक चिंतने एक व्यवस्थित जाल्ले रे एक ओट दान एक परस्पर आमगेले संस्कृती भाषे विनिमय जाता त्या खातीर एक काम जावं दे ಮತ್ತು एक अभिप्राय ह्या संदर्भार तुमकां दिन बांधवेला एक बेसुगे ह्या कार्यक्रमा खातीर जावं दे ह्या वेळार सांगून घेन म्हगेले टायम जाल्ले अवकाश दिल्याक तुमकां टको देव बरो कर दे आजी येल्लेले हग्ग मनीस आमगेले मुखंड कोण आसाय तुमगे अभिप्राय अनिश्चिके मुक्तदान येवं दे तेन ಮೂಲಕ एक कुडबी समुदाय एक 2013 आमगे विजन आसा विश्वकोंकणी केंद्रले कोंकणी समुदाय एक बलिष्ठ समुदाय जावको म्हटले त्या खातीर एक इश्ट काम जाय था ते ಮುಂದುವರಿಸೋಣ प्रयत्न तुम्ही हक्कनी शिरून करको म्हणून मागून घेवन मुगेले मात्र बयता देव बरो कर दे थेत अनेक आमगेलो उलोवपी रमानाथ गौडे गोवा In 1962, after liberation of Goa स्वातंत्र्य मुक्त जाल्या उपरांत 1962 first Kumbhi Sangatna was registered with government. Its name was also Gomantak Gaud Maratha Samaj. Gaud is not related to our Gauda. Maratha was also not related to us. Somewhere Marathas were म्हणजे ते क्षत्रिय असे असते. Still they used Gomantak Gaud Maratha Samaj. Actually it was Gomantak Kumbhi Samaj. First registration actually was to be done. त्या नावान जावपाक जाय आसलें. But and presently these Gaud Saraswat and other community peoples are supporting these Kumbhi Samaj people to come forward. म्हणजे मुखार येवन तुम्ही फॅसिलिटी घेवच्यो सुदारणा जावची म्हणून तुम्ही जसे ट्राय करता तसे ड्युरिंग 1961 सम सारस्वत पीपल एकटे जाले आनी कुणबी समाज जो गोंयचो आसलो
त्यांची एक संघटना करून रजिस्टर केली. सेम पिक्चर हांव हांगा पळयता. आय फील प्राऊड ऑफ दीज पिपल्स. अदर कम्युनिटी पिपल्स आर सपोर्टींग अस टू कम फॉरवर्ड. म्हणजे ह्या लोकांचो म्हाका अभिमान दिसता. लायक दीस म्हणजे हे जे पै माम आसा किंवा आनी बाकीचे जे हे आसा तशे. ड्युरींग 1961 more than 25, nearly 25% of Goan population was Kunbis people. Slowly migrants come in Goa. भायले लोक जे आसा ते गोंयांत येवन स्थायीक जावपाक लागले इल्ले 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 इल्ले. इन 19 हे जे एजिटेशन्स आसले, प्रोटेस्ट आसले, मोर्चा आसले, जी संघटना आसली टू गेट रायट्स, ही चालूच आसली. somewhere in 1995 we got status as OBC म्हणून आमकां कुणबी समाजाक स्टेटस मेळ्ळो. आनी उपरांत 2003 आफ्टर लॉंग एजिटेशन्स म्हणजे खूब हें केल्या उपरांत 2003 ST स्टेटस मेळ्ळो. हू फॉट? कोण जे यूथ आसले पळय आफ्टर लिबरेशन, पयलीं लिबरेशना पयलीं गोंयचे कुणबी समाजाक शिक्षणाचें नासलें, शिक्षण नासलें, कमी आसलें शिक्षण, खूब कमी आसलें, ग्रॅज्युएट नासले, कोण नासले. खूब यूथ आसा पळय शिक्षण घेतले, नोकरी ना, कितें करताय? दे गॉट युनायटेड आनी मागीर इल्ले इल्ले फायट करून OBC स्टेटस मेळ्ळो. एंड इन 2003 ST स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत ST स्टेटस मेळ्ळो, पूण ज्यो फॅसिलिटी जाय आसल्यो, ज्यो स्कीम जाय आसले, कितें कितें जाय आसलें, जे नोकरी जाय आसली, रिजर्वेशन, आफ्टर रिजर्वेशन दे गॉट नॉट एनी, म्हणजे फायदोच ना. अँड सो इन 2012 म्हणजे व्हडलें एजिटेशन जालें अंडर, म्हणजे ज्यो संस्था आसल्यो गोंयांत वेगळ्यो वेगळ्यो कुणबी समाजाच्यो संस्था आसल्यो, सगळे एक जाले, यूथ एक जाले आनी एक व्हडलें एजिटेशन खूब चल्लें. आनी त्या एजिटेशना उपरांत सम रायट्स गॉट, बट स्टील वी आर नॉट गेटींग अवर रायट्स एज ए ST कम्युनिटी पीपल. ट्रायब म्हणजे स्टील दे आर फायटींग, म्हणजे अवर कम्युनिटी पीपल आर स्टील फायटींग टू गेट सम रायट्स अंडर ST. फॉर एक्झाम्पल स्टील वी आर फायटींग फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन अँड अदर मेनी डिमांड्स आर पेंडींग. त्या वेळार स्टेटस मेळपा खातीर एक कारण अशें आसलें की आमचे आउट ऑफ 40 6 MLAs वेर ऑफ 6 MLAs ST कम्युनिटी म्हणजे कुणबी कम्युनिटीचे आसले. आनी दे फायट along with all these people and got ST status in 2003. One of the supporting reason. मागीर अशें करून करून थोडे थोडे रायट्स मेळ्ळे आनी आतां आयज एज्युकेशनल रायट मेळ्ळो, मागीर रिजर्वेशन इन सर्विसीस मेळ्ळ्यो, म्हणजे पॉलिटिकल हेका. आनी प्रेजेंटली देर आर मेनी अवर युथ्स आर एट म्हणजे बरे टॉप लेवलाचेर काम करता. BDO, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, जनरल म्हणजे अंडर सेक्रेटरी, दॅट लेवलाचेर सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट आतां एट प्रेजेंट काम करता बिकॉज ऑफ ST स्टेटस. एंड ऑल्सो दे आर वेल एज्युकेटेड, दे आर कॉम्पिटेटीव टू अदर. आमचे थोडे बुक्स आमी हाडले, आमी ते हेका दितले, आमचे कोंकणी आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राक दितले. हे अशें हाडले, हे बलिदान म्हणून एक जे आमचे हिस्ट्री जी आसा थोडीशी ती आसा. मागीर हे पेपर कटींग जे आसले पळय, वेगळे वेगळे बातम्यो, एजिटेशन जाले आनी कितें जालें सगळें ते आसा, तशें आसा, हें आसा, मेळिल्लें आसा. मागीर आमी गोंयचे जे आसा, गोंयचे कुणबी समाज जे आसा ते यूथ जे आसा किंवा रायटर जे आसा तेजी एक संघटना आसा. आनी त्या संघटनेचो हांव प्रेजिडेंट, आदिवासी साहित्य संघ, एक्चुअली कुणबी साहित्य संघ, आय एम द प्रेजिडेंट आसा. आनी त्याच्या अंडर आमी इयरली संमेलन करता. आनी भाशा बार ना तरी पूण कोंकणी आमची प्रोमिनंट आसता. आनी त्या हेच्या प्रमाणे आमी संमेलन करता, ऑल गोवा लेवलाचेर संमेलन करता, भायले हाडटा, अशें करता. आनी तेचे आमी एक अंक काडटा, असो मांड म्हणून काडटा असो. अशें ह्या वर्सा जे आमचे संमेलन जालें, जे मांड हो अंक काडलेलो आसा आनी तेचे हेजे प्रमाणे करता. मागीर आमी जे उठा हें करता पळय, त्याच्या उठाचे हेजे अंडर एक हें काडलें आमी,
म्हणजे जे एजिटेशन जालें तेजी हिस्ट्री कितें अशी एक डॉक्युमेंटरी हें केल्ली आसा ती अशी दिता अशी म्हणजे तुमकां दिता आमी कॉपी दिता तुमकां केन्ना समज रिफरन्साक जाय जाल्यार पळोवपाक मेळटा नॉट फूल हिस्ट्री आफ्टर 2003 हेजी चडशी आसा अशें हें आसा. आतां हांव गोंयच्यान आयला म्हणून एक थोड्योश्यो तुमकां गोंयच्या बद्दल एक थोड्योश्यो म्हायती सांगता. प्रेजेंटली इट इज आय थिंक 10% मे बी. ड्युरींग ST स्टेटस मेळ्ळो तेन्ना 12% आसले आनी त्या खातीर आमकां ST खातीर 12% रिजर्वेशन म्हणजे रिजर्वेशन आसता आतां कामा भितर सर्विसी भितर जावं एज्युकेशनल मागीर सगळे खंयचे एडमिशन हेका आसा तें आसता. एक्चुअली कितें आसलें आमची जी संस्कृती आसा आमचें जे कल्चर जावं आमचें जे राहणीमान आसा सगळें हें आसा आनी आमचें आतां आमचे भितर कशें आसा कुणबी जरी आसले तरी थोडे डिफरन्शिएशन आसले. एक ब्राह्मण समाज फ्रॉम कुणबी दे आर कॉल्ड जल्मीस जे देवळांची वेवस्था करता ते वेळीप मागीर गांव सगळो सांबाळटा ते गांवकार अशे. मागीर दुसरे गावडा जे आसता एक्चुली गावडा हो गांव जो आसा तो गांव सांबाळपी अशें आसता आनी तेजे मॅनेजमेंट पळोवपा तो गावडा अशें आसता. गावडा ते आडनांव सरनेम जालें. आनी महाल गावडा एक आसतालो. महाल गावडा म्हणजे इट इज म्हणजे महाल गावडा हो एक जुईज जज. ते महाल गावडा हो आसा तो कोकण प्रांताचो स्टील देर इज वन प्लेस एट कुट्टी वेर महाल गावडा वॉज सिटींग. म्हणजे तो महाल गावडा जो आसलो तो सगळ्या जे गोंयचे जे हे आसले कुणबी समाज आसले त्याचो तो न्याय निवाडो जात न्याय निवाडो करता पळय. हे म्हाका सगळे फेसीस आतां एक तुमकां फेसीच वयलें एक उदाहरण सांगता. हांव LICS कॉलेजीन म्हणजे इन 1991 हांव एक कथाकार रायटर. माय 17 बुक्स आर पब्लिश्ड. म्हणजे तेन्ना हांव 1991 LICS कॉलेजीन एक कथा प्रोग्राम आसलो आनी थंय येयला अरे काका म्हणलें. काका म्हणजे कोण म्हणजे म्हणजे फेस जो आसलो पळय थंय गोपाळ गौड आसलो. ही वॉज जस्ट लायक माय अंकल अँड स्टील नाव आय एम म्हणजे ही जी फेस आसा पळय सेम फेसीस आर इन गोवा. म्हणजे एक टॅक्निकल रिजन तुमकां सांगता. आवर फेस आनी बोन्स आर म्हणजे जेन्ना ST स्टेटस जेन्ना मेळोवपाक वयता तेन्ना हे बोन्साचो एक टॅक्निकल स्टडी करता आनी त्या टॅक्निकल म्हणजे सेम फेसीस आर इन गोवा. तुमचे जे मुखमळ आसा ते तुमचे फेस आसा पळय ते म्हणजे अरे वो सेम फेसीस आर इन गोवा एंड स्टील दे आर हियर. म्हणजे कितें तुमची जी कल्चर हें आसा पळय आयडेंटिटी इज स्टील हियर. दे मे बी इन केरला ऑर कर्नाटका. म्हणजे एक जेन्ना ST स्टेटस करता एक टॅक्निकल रिपोर्ट तयार करता. त्या टॅक्निकल रिपोर्टान फूल फेस हे हाडाचे आसा आमची बोन्स तेजी स्टडी करता आनी ती टॅक्निकल रिपोर्टान हें करता आनी ते इफ इट इज एप्रूव्ड एज म्हणजे ST हे ट्रायबल दे कन्सिडर फॉर दॅट हे. म्हणजे गोपाळ गौडाची म्हाका याद जाली आनी स्टील सिन्स देन ही वॉज माय बेस्ट फ्रेंड. म्हणजे K Subramanian इन केरला बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ साहित्य अकादमी ऑल्सो. माय रिलेशन वॉज देर विथ असले खूब मागीर उलोवया. धन्यवाद आमगेल्या मोगाच्या रमनाथ गवडे आणि मुखारी देवदास गांवकर तुमगे 2 उतरां उलयका म्हणून विनंती करता. नमस्कार. हांगा जमिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आनीक आयज खास करून आयोजन केलें तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पयलें आफ्टर लिबरेशन गोवा जेन्ना आमी मुक्त जाले पोर्तुगीज गोंयाक आशिल्ले ते गेले तेन्ना साकून ताणें सांगलें हांव मातसो फाटीं वयता आनी मातसो. आतां तुमी बरेचशे सगळ्यांनी सांगलें की आमचे ओरिजिनल आमचें मूळ गोंयांत आसा आनी तुमी सगळ्यांनी सांगलें आमचें मूळ जें आसा सगळें गोंयांत आसा. आतां हांव गोंयांतलोच ओरिजिनली आनी कुणबी समाजांतलोच. जेन्ना हांव 2008 ह्या वर्सा साकून हांवें अभ्यास करपाक सुरू केलें तेन्ना हांव सोदतालो की आमी गोंयाक आसा जाल्यार गोंयाक आमचें मूळ खंय साकून तें मागीर आमी सगळ्याक पावले.
आनी तेन्ना सोदता सोदता म्हणजे आमचो ओरिजिनल बरेचशे देव आनी किंवा मूळ जागो जर पळोवपाक गेले जाल्यार मल्लिकार्जून म्हणजे आमी मल्काजाण म्हणटा. मल्काजण आमचो ओरिजन म्हणटा आनी ओरिजन हो मल्काजण आमच्या काणकोणान आसा. आनी बट काणकोणाक थंयसर जो मल्लिकार्जून आसा थंयसर परत आमी काणकोणाक खंय साकून आयले कुणबी, खंयच्या वाटेन आयले कुणबी, कशे आयले कुणबी, जेन्ना आमी विचार करताले त्या वेळाचेर आमकां आमचें मूळ ओरिजन जाल्यार तुमी कितले जाण गोंयाक पावला खबर ना. पणजेक कितले जाण पावला ते गोंयाक. पणजेक व्हडली न्हंय आसा मांडवी आनी ह्या मांडवीचें ओरिजिनल नांव म्हादय. आनीक म्हादईक सगळे गोंयकार म्हणटा. म्हादय म्हणजे व्हडली आवय. म्हणजे म्हादईचे मागीर हळू म्हादईचे मांडवी जाले. आतां हे जे म्हादय आशिल्ली म्हादवीच्या सरावंडींग म्हादय हे सायडीन त्या सायडीन दोनीच्या बाजून सगळे कुणबी लोक पयलीं रावताले. आतां थंय खंयच्यान आयले तो नॅक्स्ट क्वेश्चन, तो आनीक भितरलो. थंयसर म्हाका तसो रूट मेळूना. बट म्हादईक जेन्ना रावले फर्स्ट रावले त्या वेळाचेर तांच्यांनी जेन्ना म्हादय व्हांवता आशिल्ली व्हडले व्हांवताले आनी जेन्ना मे म्हयनो येता तेन्ना उदक कमी जाता. एका सायडीन माती आसता आनी एका सायडीन उदक वता. तेन्ना ती माती आसा थंयसर तांच्यांनी शेत सुरू केलें, कल्टिवेशन सुरू केलें आनी मागीर तेच कल्टिवेशन ताणें इम्प्रूव केलें, सुदारणा केली आनी थंयसर म्हणजे न्हंयचे जे पात्र ताका आमी कितें म्हणटा चॅनल म्हणटा म्हणजे तो हळू सारको लेवल करप म्हणजे पुरवप तें करून तांच्यांनी शेतां स्टार्ट केली. आनी म्हणजे मागीर जी शेतां केली अशी केली ताका पुरण शेत अशें पर्टिक्युलर टिपिक्युलर नांव आसा. आनी पुरण शेत हे आमचे सारके एक प्रकारचे ट्रॅडिशनल फार्मींग सिस्टम. आनी ताच्या नंतर थोड्या लोकांनी हळू दोंगर आसा, रान आसा, रान कट करून थंयसर मिरची बाकीचे डिफरंट वेजिटेबल फ्रुट्स आनी कितें थंय प्लांट्स केले आनी तेका मागीर मळे म्हणटा. कारण ट्रायबल्स कम्युनिटी कितें केलें जेन्ना आमकां मिरची लावपाक जाय त्या वेळाचेर तांच्यांनी पयलीं थोडेशे अंकूर काडून धाकटुले रोंपे केले, मळे केले आनी मागीर थंय प्लांट केले. म्हणजे ताका ते मळेकार म्हणजे किंवा मळे लावप अशें पडलें. ताका ट्रॅडिशनल नांव खाटें किंवा कामत, ट्रॅडिशनल नांव तांचें कामत किंवा खाटें हें आशिल्लें. आनीक हें केले उपरांत थंयसर तांचें कंटिन्यूज उरलें आनी ताच्या नंतर आनी एक थर्ड फार्मींग सिस्टम डेवलप जाली ती म्हटल्यार खाजण. खाजण तुमी नांव आयकलां आसतलें. म्हणजे जेन्ना दर्याक हाय टायड जाता त्या वेळाचेर दर्याचें उदक जेन्ना भितर येता आनीक जेन्ना तें खारें उदक आसता, खारट उदक आसता आनी ताका लागून ती जमीन आसा थंय कल्टिवेशन म्हणजे कितें रोवपाक जायना आनी अशा जाग्याचेर सुद्दां त्या लोकांनी ट्रायबल कम्युनिटीन स्पेशल व्हडले बांद घायले जाका खाजनाचे बांद म्हणटा. आनी ते बांद घातले तरी पूण बांद टोटल जर ब्लॉक केले जाल्यार पावसांत उदक जेन्ना पावस पडटा डोंगरार तेन्ना उदक येयलें खंय वतलें, इट्स अ क्वेश्चन आशिल्लो. आनीक थंयसर त्या वेळाचेर ताणें मानसी म्हणजे मानस म्हणजे ऑटोमॅटीक उदकाच्या प्रेशराचेर ओपन जावप आनी परत ह्या सायडीन उदकाचेर परत ब्लॉक जावप अशा तरेची एक विदावट मोटर विदावट लायट अशी टॅक्निक्स नॅचरल टॅक्निक्स डेवलप केली ताका मानस म्हणटा. आनी अशा तरेन थंय एक फार्मींग म्हणजे खारें उदक येतालें तेन्ना डोर अशे आशिल्ले अशे आनी खारें उदक जेन्ना येता त्या वेळाचेर तें ओपन जातालें, पॅक जातालें आनी जेन्ना भायलें उदक येता तेन्ना डोंगरा वयलें ओपन जातालें भायर वतालें. आनीक जें खारें उदक भितर येता थंयसर खारसाण हो टिपिकल वर्ड्स ट्रायबल्स कम्युनिटीन वापरता आनी खारसाण आशिल्ल्या जाग्यार जे शेत करता ताका हळू मागीर खारसाणे वयल्यान खाजण असो शब्द डेवलप जालो. आनी अशा तरेन गोंयाक ट्रायबल्स कम्युनिटीचे 3 ओरिजिनल कल्टिवेशन पुरण शेत, कामत किंवा खाटें आनीक थर्ड खाजण
अशे 3 कन्सेप्ट्स तयार जाले. आनी हे जेन्ना करताले तेद्या वेळा साकून कांय ट्रायबल्स लोक थंयसरल्यान म्हणजे आदिवासी किंवा कुणबी लोक थंयसरल्यान पणजे साकून म्हणजे त्या माधवी साकून ऑन दोंगराच्या दिशेन फोंडा मागीर फोंडा सांगे काणकोण साकून मागीर कर्नाटकान एंट्री केल्या, जाका आमी उत्तर कन्नड जिल्हा तो अणशी घाट जो काळी न्हंयचो स्टार्टींग पॉयंट आसा, सुपा डॅम आसा, गणेशगुडी डॅम आसा, म्हणजे थंयसरल्यान येल्लापूर साकून स्प्रेड जाले. म्हणजे अशा तरेन ते कर्नाटकान आयलो तो एक फ्लो मेळटा आनी आजुनूय ते आपले ओरिजिनल प्लेस म्हणून हे लोक थंय वता. म्हणजे अशा तरेन जे ओरिजिनल कुणबी लोक आशिल्ले आनी थंयसर ते पणजेक तांचें नांव आशिल्लें जेन्ना म्हादय आशिल्ली थंयसर तांकां नांव आशिल्लें गावडा. गावडा म्हणजे जाणेन फर्स्ट गांव डेवलप केले, गांव एस्टाब्लीश केले, गांवचे स्ट्रक्चर्स डिझायन केले. लायक आमी खूब जाण येता आनी आमी सोसायटी करता कुणबी सोसायटी, लायक तशें तांणी एक आपले गांव फॉर्म केले तो गावडा. आनी ताजे नंतर थंयसरल्यान जेन्ना आमी ते सावथाक आयले, उत्तरेक आयले म्हणजे काणकोण सांगे फोंडा ह्या बाजून आयले आनी मागीर काणकोण सांगे जेन्ना पावले थंय साकून थंयसर तांच्यांनी सेम जे डोंगरार रान क्लियर मारून थंयसर शेत करपाचें आसा तें चालूच दवरलें आनी तें आसा तें फक्त पोटा खातीर करताले, फक्त खावपाक, नॉट अ बिझनेस न्ही. आनीक हे करता आसतना तेद्या वेळाचेर तांचे एक जमीन खणपा खातीर एक हत्यार वापरताले, इन्स्ट्रुमेंट यूज करताले ते म्हणजे कुडवण. आनी ताजे वयल्यान ताका तांच्या त्या कल्टिवेशनाक नांव चेंज जालें आनी ताजें नांव चेंज जालें तें कुडोवप मिन्स खणप. आनी ताजे वयल्यान तांकां कुणबी हे हांगा नवें परत टायटल मेळ्ळें. आनीक हे जो कुणबी कम्युनिटी आसा, समाज आसा तो जरी सांगे काणकोण ह्या भागान कुणबीच म्हणटाले आनी त्या भागान गावडा, म्हणजे एका गोंयान 2 टायटल्स आशिल्ले कुणबी समाजाक, थंय गावडा आनी हांगासर कुणबी अशें जालें. तेद्या वेळाचेर जे कुणबी कम्युनिटी शिकिल्ले लोक आशिल्ले, जे कोण शिकिल्ले आशिल्ले तांच्यांनी कितें केलें, एक मेमोरंडम डिझायन केलें आनी गव्हर्मेंटाक सबमीट केलें, आमी कुणबी न्हय आमी वेळीप कम्युनिटी. आनी गव्हर्मेंटाक सबमीट केलें आनी गव्हर्मेंटान तें एक्सेप्ट केलें आनी गावडा आनी कुणबी अशें जे ओरिजिनल आशिल्ले तातूंत भितर कुणबी एक हे टायटल भितर घातलें. आतां गोंयान ट्रायबल आदिवासी म्हणजे कोण, गावडा, कुणबी आनी वेळीप अशे 3 टायटलाचे लोक, 3 कॅटेगरीचे लोक जाले. म्हणजे अशें हे गोंयचे आमचे सिच्युएशन जालां. आतां वेळीप कम्युनिटी म्हणजे कोण, खंयच्यान आयलें तें नांव, जे गोंयाक कुणबी आसा ते जेन्ना खंय पूण वतात थंयसर तांचे एक पेर आसता, लायक आमच्या खंयचें ऑर्गनायजेशन आसता न्ही, एक अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी, लायक तशें गांवकार आनी वेळीप एका फॅमिलीन 2 आसता एका गांवान. गांवकार सगळे गांवचें एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आनी वेळीप तो फक्त ओन्ली देवाचें रिलिजियस काम पळयता, देवाचें काम करता, देवळान देवाचें काम करप आनी तो एडमिनिस्ट्रेशन अशें आशिल्लें. पण हांगासर वेळीप कम्युनिटीज जाले आतां आनी एक नवो एक आयडेंटिटी आमच्या गोंयकाराक जाला. पूण आतां अशें आसा की बरेचशे कर्नाटकान जर आमी पळयलें आमचे आनीक हांगासरले कल्चर खूब सिमिलर आसा. लास्ट टायम हांव उडपीच्या शिगम्यान आयिल्लो आनी तेद्या वेळाचेर हांवें शिगमो पळयलो तांचो, आमचे एडवोकेट सर आसा तांचे कडेन हांव उलयल्लो. ऑलमोस्ट सिमिलरिटी बरीच आसा बट डिफरन्सिएशन आसा. जेन्ना ते पयस जाता तेद्या वेळाचेर डिफरन्स हे जातलेच जातले. दुसरें म्हणजे जनपद, म्हणजे आमच्या थंयसर आमी ताका वेगवेगळी गाणी, लग्नाची गाणी, शिगम्याची गाणी, सरांतर, जत अशी वेगवेगळी नांवां आसा. बट हांगासर डिफरन्स नांवां आसा. इन फुडें आमकां हाजेर स्टडी करपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय, आमचें आनी हांगासर कितलें सिमिलर आसा, कशें चेंज जालें, कितलें चेंज जालें.
हे सगळें आमकां स्टडी करचें पडटली आनी जेन्ना आमकां ही सगळी स्टडी करतले अभ्यास करतले तेन्नाच आमकां ओरिजिनल लिंक्स आमकां सगळे कनेक्ट जातले. कारण आतां तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें की तुमी सगळे ओरिजिनली गोंयांतून येयला. गोंयांत जे गावडा म्हणजे कुणबी समाज आसा जाका आमी गोंयांत कुळमी म्हणटा, नॉट कुड्डो कुळमी म्हणटा, म्हणजे गावडा किंवा कुळमी आसो तांचे ओरिजिनल लिंक जर पळयलें आमी म्हटलें तुमकां फर्स्ट सेटल प्लेस जी म्हादय म्हणजे व्हडली आई जाका गोंडी भाशा जी तुमी हांगासर अमरकंटक आंध्राक तुमी जर कोण गेला आसत जाल्यार अमरकंटक हांगासर लिंक जाता. आनीक महादई म्हणजे महादाऊ म्हणजे कितें तांच्या गोंडी भाशेन आमकां मेळटा. बरेचशे शब्द झारखंडांतल्या हो भाशेन मेळटा, संताली भाशेन मेळटा, मुंडारी भाशेन मेळटा आनीक उरांव भाशेनूय मेळटा. म्हणजे डिफरंट आमचे जे शब्द किंवा आमी ओरिजीन आमचे खंय खंय मेळटा. बट आमकां सारकें स्टडी केलें जाल्यार एग्जॅक्टली आमकां रूट मेळटलो. इन फ्युचर जेन्ना आमचे अशा तरेचे कन्वेन्शन जातले, सेमिनार जातले किंवा विचार जातले त्या वेळाचेर आमकां आमचो रूट आमी सोदया आनी आमकां एकामेकाक हेल्प करून आमकां कम्युनिकेट करून गायड करून आमी मुखार वचुया. खास करून हांगासर म्हाका आपयलो आनीक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मुखेल्लें कार्यक्रम इंटरॅक्शन म्हणल्यार आज या ಕಾರ್ಯಕ್ರಮचे ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ आणि ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಕುಡಿಮ್ಯಾಲೆ दया करून या चर्चाकूटांत सगळे सेरुवयंत कोणाक कळ्ळें विचारचेलें जाल्यार ह्या ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें सांगचेलें जाल्यार तुमी सांगयंत. हे चर्चाकूटा आमी मायक पास तुमकां एकामेका करता. आज आमगेले कुडबी समुदायाचे ते हे मनात धरनासतना एकत्र भावनेर कुडबी समाज संघाक काही हात जोडसून हे कोंकणी भास आमगेली समाजांत उरपोका संस्कृती उरपोका म्हणून हांव आज ह्या सर्वल्या हेजेर हांव चिंतन मंथनाच्या हेजेर हांव एक म्हागेली 2 उतरां विचारता. आमगेल्या समाजांत एकलो PDO आहा मनोहर गौडा, हांगा आहाय तुमी 2 उतरां का सांगा. हांगा मेळिल्ल्या सगळ्या कुडबी लोकांक नमस्कार देवन म्हागेले 2 उतरां दिता. आमी कुडबी भास उलयला मात्र आमी कुडब्यांच्या हांगून कळटा नाल्यार आमकां कळना. आमी गोवा लागून भास आसतना लेख की म्हळ्यार 12 वाडे 13 कुळां सांगून सांगता येताले. आमगेले 12 वाडे आतां 26 वाडे जाल्या, 25 एक वाडो धरून जाल्या खेळाचे लेखाक. मागीर संस्कृती तीत सगळे कडेन विस्तार जाता येत आहा. आनी की अल्ल्या खेळू मेळू आमची संस्कृती आनी की उरोवन वकाम सांगून म्हागेली एक अभिप्राय. हे ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ केल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राक फस्ट ವಂದನೆ करून ಮುಖ್ಯವಾದ थोडी विषय ಮಂಡನೆ केली. आमगेल्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ ST/SCच्या ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್च्या ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ दिली. ಗೋವಂತ की पुरा ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ की तिने ते सौलभ्य गेले म्हणून ते तिथलं जनसंख्या 100% जनसंख्या असते एक डॉमिनेट पावर असता तांकां. बट कर्नाटक ಅಂತ म्हणल्यार ಉಡುಪಿ एक दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत 1901 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಾಚೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1901 1901 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಂತ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಿ ಲೋಗು 10,400. थोडे कर्नाटक आणि केरळ लिंक्ड विषय मॅटर्स आहे. 1901 जनगणती 1921 जनगणती 1921 जनगणतीत केरळ आणि कर्नाटक कोई पुरा कुडबी लोक म्हणून ते मेन्शन केलं त्या जनगणतीत स्पेसिफिकली सर्वे करून त्या सर्वेर मेन्शन केलं. तवळू कर्नाटक सौथ केंद्र जिल्हा हे मद्रास प्राविन्स सौथ केंद्र जिल्हा असतो. तवळू मागीर केरळांत तंजावूर आणि मदुरೈ मागीर साऊथ आर्कड हे 3 जिल्ह्यांत कुडबी लोक कुडबी कुटुंबान म्हणून कुटुंबान केरळांत कुटुंबान लोक कर्नाटकांत कुडबी लोक ती तेजेर मेन्शन केला. गव्हर्मेंट रेकॉर्ड प्रकार आमी सांगता कुडबी लोक पुरा म्हणून. कुणबी म्हणल्यार आमकां साऊथ केंद्राच्या मट्टाक सम डिस्टर्बन्स जाता.
ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗವಕದಲ್ಲ ರೀ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗವಕದಲ್ಲ ರೀ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಲಾರ 2005 ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಅದತ್ತೆ ರೀ ಕುಡುಬಿ ಕುಣಬಿ ಒಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಆమె ಮೂಗೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಡುಬಿ ಸಂಘಟನೆನು ಫೈಲ್ ಮೂಕೆಲೆ ತೋಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಲಾರ ಕುಡುಬಿ ಬಜಲ್ ಕುಣಬಿ ಬಜಲ್ ಮಣ್ಣು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟುದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕುಡುಬಿ ಕುಣಬಿ ಮಣ್ಣು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರದಿ ಗೀಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವರದಿ ದಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾಲ ಆಮ್ಲಾರ ಎದ್ದವಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ತೋಡಿ 1931 ಅಂತ ಜನಗಣತಿ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಲಾರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡು ಕುಡುಬಿನಿ ಕುಟುಂಬನ್ ಈ ದೋನ್ ಕಾಸ್ಟಿ त्या मद्रास प्रांताक येता मद्रास प्रांताच्या हेजेर 2 कास्टी ॲड केली शेड्यूल्ड डिप्रेस्ड क्लास म्हणून तो DC म्हणणं म्हणून सांगता ते परत डिप्रेस्ड क्लास कॅटेगरी 1936 ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ एक कायदे हाडले दी शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1936 हेजेर 12 कास्ट मेन्शन केली कुडुबी आनी कुटुंबान मद्रास गव्हर्मेंटाच्या ताजेर शेड्यूल्ड कास्टाक कॅटेगरायज केली फस्ट ब्रिटिश गव्हर्मेंट काडले कायदे ಅಂತ कुडुबीनी कुटुंबान ही दोन्ही कास्ट शेड्यूल्ड कास्टाक ॲड करून तांकां स्पेशल प्रोविजन दिलें डिप्रेस्ड क्लास कॅटेगरीर तांकां लँड प्रोवायड केलें हे मुखांतर समाजाक ಒಂದಷ್ಟು एक स्टेबिलिटी हाडली ताज्या मागीर 1950 ಅಂತ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करतरी शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन पास केलें तें संविधानात ॲड केलें संविधानात स्पेसिफिक ॲड जाल्ली कास्ट नेम कुडुबी आनी कुटुंबन ह्या मद्रास प्रांताक कुडुबी कुटुंबन दोनी कास्ट ಒಟ್ಟು शेड्यूल्ड कास्ट ॲड जावन ಇಲ್ಲಿ 1956 ತಿದ್ದುಪಡಿ जालें ताज्या भितर 1953 ಅಂತ राष्ट्रपतीन एक आयोग रचने केलें काकासाहेब काळेलकर कमिशन म्हणून काकासाहेब काळेलकर कमिशन यांनी एक रिपोर्ट दिलो 1954 डिसेंबर 20 सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दिलो तो कहला म्हणल्यार भाषावर प्रांतीय रचने करचे पूर्व कच्ची कच्ची जात शेड्यूल्ड कास्ट करका शेड्यूल्ड ताजेर लावन काडका त्या कास्टांत लिस्टांत लावन काडका मागीर कच्ची अदर बॅकवर्ड कास्टाक मूव करका म्हणून एक रिपोर्ट दिका म्हणलें ह्या त्या रिक्वेस्ट प्रकार यानी राष्ट्रपतीक रिपोर्ट सबमिट करता त्या रिपोर्टर मैसूर स्टेटाक कुडबी जाती शेड्यूल्ड कास्टाक ಸೇರ್ಪಡೆ करचे ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ करून तांणी रिपोर्ट दिला या ಬಗ್ಗೆ शेड्यूल्ड कास्ट दोन्ही असतं कुडबी कुटुंबान दोन्ही कास्ट या ಬಗ್ಗೆ मागीर राज्यसभेंत लोकसभेंत चर्चे जाता 3 दीस स्पेशल अधिवेशन ॲक्ट पास करचेत शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब ॲक्ट पास करचेत 3 दीस स्पेशल अधिवेशन जाता ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 9, 10, 11 1956 ಅಂತ हेजेर कल करता म्हणल्यार सगळ्या ಬಗ್ಗೆ चर्चे जाता ताजेर उल्लेख करता काकासाहेब काळेलकर कमिशन कल तांणी रेकमेंडेशन केला ह्याच्या बेजार पर्टिक्युलर राज्य सरकाराची वरदी घेवन कच्ची जाती शेजर काडका जाल्यार तिणी रेकमेंडेशन केल्यार मात जाती करता वरदी घेवन आमी ॲक्ट पास करता म्हणून हे करता ताज्या मागीर लोकसभेंत सप्टेंबर 10 तारखेक हे ॲक्ट पास जाता 1956 शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्रायब मॉडिफिकेशन ऑर्डर 1956 आमगेले दुरादृष्ट कुटुंबाच्या लोकांचे दुरादृष्ट कला म्हणल्यार ताजेर 56 ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ತರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ असता ತೋಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲದ म्हणल्यार ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆचे ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ताका ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊವಿजन ಸಪರೇಟ್ लिस्ट ताजेर कुडबी बदल कुटुंबन जात मात्र ॲड जाले 56 ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಕೇರಳ ಅನೇಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಕುಟುಂಬನ್ ಅನೇಕ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕುಟುಂಬನ್ ಜಾತಿ या ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕರ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಾಗ మన ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆच्या सगळ्या तालुकांती आम्ही विचारून माहिती याकर थंय कोणी कुटुंबान म्हणचें जेन्ना ना म्हणून ताज्या ಬಗ್ಗೆ माहिती कलेक्ट केला ताज्या मागीर इवन 1956 ತಿದ್ದುಪಡಿ करतरी तोळू मद्रास गव्हर्मेंट तमिळनाडू लागून वरदी वकली तुम्ही ಈ ಕುಡುಬಿ ಜಾತಿ ಕಡ್ಕ म्हणून ಕಡ್ಕದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದು ಪಟ್ಟೆಂತ लागून ताज्या ಬಗ್ಗೆ रिपोर्ट इसरलो माहिती रिपोर्ट येतात कच्चे रिपोर्टू कच्ची जात कडचे रिपोर्टू तोळूच्या मद्रास गव्हर्मेंटा मुखांतर सेंट्रल गव्हर्मेंट होणे ताज्या मागीर नेक्स्ट आनी एक डाऊट केल्या म्हणल्यार
करडू प्रती मंडणे करता लोकसभेंत त्या ಬಗ್ಗೆ ती जस्ट 1-2-3 दिना भितर ती ताजी प्रती मेळटा करडू प्रती मेन्शन करता ताजेर काले नाव सोडून गेलां की के म्हणून स्पेसिफिक आद कुटुंबांचे कुटुंबी जातीचे नाव सोडून गेला विना कच्च्या गव्हर्मेंटांनी काडणे शेड्युल्ड कास्ट अंदत ताजेर सोडून गेला ताज्या मागीर एक ते आर्टिकल 341(1) प्रकार ॲड जाल्लें नाव ते सोडून गेलां मागीर ताज्या ಬಗ್ಗೆ ती एक पयर एक सुप्रीम कोर्ट जड्जिमेंट जालें बिहार केसींत 2024 जुलैंत बिहाराच्या एक केसीर जड्जिमेंट जालें कल म्हणल्यार 1950 कायद्यांत त्या प्रकार खंयची पुरा जाती ॲड जाल्या ती खंयची जाती सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट इवन राष्ट्रपतीक काडचे रायट्स ना म्हणून सुप्रीम कोर्ट जड्जिमेंट जालें डबल बेंच त्या बेजार पुरा ताज्या मागीर ते पुरा स्टडी करून आमी लास्ट इयर नोव्हेंबरांत हक्कोते जाता केले मंगळूरू सुमार 10,000 जन त्या जातांत ಭಾಗದಲ್ಲಿ ताज्या मागीर निरंतर ಹೋರಾಟ ಫಾಲೋಅಪ್ जाता पयर ಈವನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ताज्या ಬಗ್ಗೆ ताज्या ಎದುರಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ केलें ताणें ಒಂದಷ್ಟು विचार आमकां दिले लायश विचार दिले ಈವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚೆಲ್ಲ ಸೆಷನಂತ आमी केंद्र सरकारचे सोशल जस्टिस आनी वेलफेअर मिनिस्टर ಜೊತೆಗೆ लॉ मिनिस्टर दोग-तिगांनी अपॉइंटमेंट करचेले अपॉइंटमेंट करून ताका मीट जावचेले एक प्रयत्न जाता ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ जाता केलें म्हणल्यार दक्षिण कन्नड उडुपी जिल्ह्यांत फस्ट जाल्लो जिल्हा संघ ह्या उद्देशाकोस्कर 1972 दक्षिण कन्नड जिल्हा कुणबी समाज संघ जालो 73 फस्ट DC बचपी विजीट करून एक रिपोर्ट करता आमगेली जाती परिशिष्ट जातीक ಸೇರ್ಪಡೆ करता म्हणून एक तोळू बचपेक स्वामीला पद भेट करून तो एक रिपोर्ट करता थंय लागून स्टार्ट जालें होराट निरंतर होराट जाता समाजाच्या स्टेटस मेळक म्हणून ताज्या ಹೊರತಾಗಿ ताज्या समाज जेन्ना केलें म्हणल्यार तितले आतां प्रतिभावंत आहा तितले स्ट्रेंथ एक मेन अंश अशें केलें म्हणल्यार आमगेले श्रमशक्ती चड अशी ह्या श्रमशक्ती मुखांतर खंडितवाद हें अभिवृद्धी जावचें साध्य आहा मागीर ताका तितल्यान ताका बुद्धिवंतीक आहा प्रामाणिकते आहा खंडीत ಎದುರೇ कोणाला बाकी समाजाचे ಒಟ್ಟು आमगेले ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆच्या मुखांतर ಜೊತೆಗೆ आमगेले श्रमशक्तीच्या मुखांतर ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ दिवन एक यशस्वी सामाजिक व्यक्ती जावन बदलून जावचें साध्य मस्त आहा हे बट हे इतलें सांगून हे एक कार्यक्रम योजने केल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राक आभारी जावन वंदन सांगून म्हगेले 2 उतरां उलयता सगळ्यांक नमस्कार म्हगेलें नांव उदय बज्जवाडी कोड्यालत घर म्हणजे हांव एक लेक्चर जावन ओवर करोना KPT अंत फूल गव्हर्मेंट न्हू ओके म्हजे म्हगेले अभिप्राय काय म्हणल्यार आमगेले रिजर्वेशन आमकां आनी गांवांनी मेळ्ळें न्ही समज एक म्हणल्यार 1956 भितर आमी SC रिजर्वेशन अंताल्ली मागीर तें मैसूर राज्य जाताना तें काडूंक गेलां तें आमकां फाटीं गांवाक काम न्हू अभिप्राय सांगचे ताका सगळी ಒಟ್ಟು जावन ताका ओवर करका मला मस्त ना अभिप्राय कळ्ळें म्हणल्यार दवकाम सांगूना SC दवकाम सांगूना कळ्ळें म्हणल्यार उद्योग नाजाल्यार आमगे आर्थीक परिस्थिती लायक दवका जाल्यार रिजर्वेशन दवका म्हणल्यार आमगेली आदी दाखोवन आहले 1956 भितर आहले रिजर्वेशन ताका गावल्यार आमकां लायक न्ही म्हणल्यार म्हाका तें एग्जाम्पल कळ्ळें म्हणल्यार रेल्वे एग्जाम पयर बरयलें ताजेर मेन्स एग्जामांत एक 10 मार्कर गेले हांव SC मिनी नाजाल्यार ST मिनी रिजर्वेशन आल्यार ते खंडीत म्हाका ते जॉब गावताले जाल्यार तें मिस जालें तीच मस्त मिस जाता सगळ्या जवानाराक तीच प्रॉब्लम जाता आमकां गव्हर्मेंट जॉब गावता जाल्यार मस्त भंग जाता तें म्हणल्यार OBC आमी आतां OBC हेजेर येता OBC हेजेर येता कास्ट हेजेर येता ताजेर एक 60% इंडियांत 60-70% OBC येता ती आमकां एक रिजर्वेशन गावल्यार सगळी सेरोवन एक ಒಟ್ಟು जावन ओवर करल्यार खंडीत जाता आतां आमी स्टेट गव्हर्मेंटाक जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक अपील करूनच आहा जाल्यार तें ताका फलप्रद जायना जावनूच ना ताका आमी कोर्ट केस मुखांतर जावं ताका एक करल्यार केस घालून हें करल्यार जाता आमचो एक आमगेले अभिप्राय म्हणून कडेक एक सुंदर अण्णा सांगताय आमगेले समुदाय की हा खंयच्या रितीर दीस काडटा खंयच्या रितीर हें करता सांगल्यार कुणबी जात वय संस्कृती आहा भाशा अभिमान आहा स्वाभिमान आहा एकल्याक कांय अन्याय करना
आमी धर्मिश्ट आमी निश्ठे वय जाल्यार आतां दीस काडचेले परिस्थिती आतांच्या सरकारच्या स्थितीगतीत कुणबी जात सगळे कास्ट उन्नत मट्टार आहा वय आमी कुणबी जात की म्हणल्यार आमी अभिमानार उन्नती मट्टार आहा जाल्यार आमकां पोटा खावचेले आमी सगळे मट्टार आहा आमगेले परिस्थिती आमकां कितले आम सांगल्यार ह्या त्या जे वेदिकेर आपणे सांगिल्लें तुमी इतले फाटी अशें कारण की म्हणलें तरना हवामान बस्ती हवामान आसतना हेंगेलें सगळ्यांनी दिलें समर्थतान तुमकां लिडरशीप जाल्लें तें खरें हें म्हणून ताका आमी ताच्या मागीर मस्त चिंतन केलें आमगेले समाज मुखार हाडकर आमी मुख्य वेदिके येवंक समाजाच्या आज स्थितीगतीक येवंक आमी सांगचेले भावनेक हे गेले जाल्यार आमी कुणबी समाज एस सी जावन आसले जाल्यार ताच्या मागीर सरकाराच्या आदल बदल पुरो करतना आमी एक ताजेर पुरो सोडून गेले तेन्ना आमगेले प्रारब्ध आमगेले एक स्थितीगतीक बदलन दवचेडे म्हणून आमी खंय अधोगती गेले जाल्यार आज आमी सगळे अभिप्राय सांगले हांव एकलो कडंदले सुंदर गौडा एक वड्याचा गुरुकार हांव म्हाकाय एक 400-500 जनांची जबाबदारी आहा हांव एकलो म्हागेल्या एकल्या ಬಗ್ಗೆ चिंतेन म्हागेल्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ हांव चिंतन करता हांव की आहा आमी सांगचें न्हू म्हागेल्या जन्न लोक 12 वड्याचे की आहा आज खोच्चे कश्ट तिंगेले कश्ट चूक करता जाल्यार म्हागेले जावन आहा ती जाल्यार मात हांव गुरुकार तिंगेले कश्ट तूं म्हागेले कश्ट तिंगेले ते तिणी सांग जाल्यार मात हांव सांग दवचें जाल्यार हांव सगळ्यांनी हांगा आमी दक्षिण कन्नड जावन ती उडुपी जिल्ल्यांत की आमगेले कुणबी जनतेचे स्थितीगती खंयच्या मट्टार आमी सांगल्यार आतां सगळी जात कितली प्रत्येक जात 190% उन्नत मट्टार गेल्या किंवा सरकार गावचेले तिंकां गावचेले सवलत खातीर ते तितले उन्नत मट्टार गेल्या आमगेली भुरगीं शिकिल्लीं खंयच्या डिपार्टमेंटाक गेल्यार कोणीच चिना सगळ्या भुरगींनी सांगता आना आमी कळ्ळें करता आमकां एकलोय घेवपी ना एकलो सैन घालचें आयकना आमकां एक सरकारा मट्टार केलें गुरुतीसी सरकारा मट्टार गावचे सवलत आमकां एक हें करा आमी सांगचें का रामण्णानी आतां ताका नित्य निरंतर होराट केले पूर तगली मनावी कांय खंयच्या डिपार्टमेंटाक गेले सगळे कडेन आहा तगले कले ते आतां शिकिल्ले कृष्ण प्रसाद येयले तीही न्हू आतांचे पुरो उपाय केले ताजे दिल्ली लागून पुराय काडले ताजे आमगेले हुट्टुकी आहले आमी खंय कितले होराट केले म्हणटना नित्य निजवान तितले होराट केला ताका कृष्ण प्रसाद एक स्पश्ट ताका चित्रां दिलें ही होराट केल्या ही आमी सगळ्यांनी 24 वाडल्यांची संघटना केलें की दवका 195% आमकां दवका आमी सांगता सगळ्याले अभिप्राय न्ही हांची गट्टे आसा स्वामीला पदव आसा एडा पदव आसा आनी हांगाचे बस्ती वामन आसता सगळ्यांनी आमचे अभिप्राय सांगला आमकां सरकार मट्टा काही गुरुतीस करा आमकां सरकार मट्टा शिके हें करा आमी सांगचें हें आहा ताका आमी अध्यक्ष मोडे तुमचे आमकां तुमकां दवकाटले तुमी सहकार केला विद्येकी सहकार केला आमकां कितले जाणांनी आमकां तुमकां सहकार केला आमकां दितना आमी एक SC दवका आमचे होराटा ते सरकाराक मट्टान गावचेले अनुदान आमकां इल्लें गवल्यार आमी शिके फरलायन आमगे संस्कृती उरपींत धार्मिक उरपींत आमी ह्या वेदिकेर तुमचे इतले आमी एक हंतक होराट एक देवल्या ताका तुमी विद्येक मागीर एक आमकां सहकार केल्यार हेकाय तुमी सहकार केल्यार आमी करचेले होराट पोत सांगचे हें ह्या 195% आमी SC दवका आमी सांगचेले 26 वाडल्याच्यांनी आमचे अभिप्राय दिल्या समाज खातीर तुमचे कलाकारी म्हणे करचे आमी एक कोंकणी भास उरचेले आमी विश्व कोंकणी केंद्र आसलेडे आमगेले कुणबी समाजाक एक शिकेशे हातीक हात दिवन आमगेले शिकेक अभिवृद्धीक सहकार करता आमी सांगना तुमचे आमी मगवचे ಟಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ 3 ರಾಜ್ಯತನ ಏಕದನ एक ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ದತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಮತ್ತು एक समालोचन करणं एक इम्पॅक्ट करता म्हणून भारी खुशी म्हणल्यार आमी अशें 3 राज्य आताना तेंगे विशय प्रेजेंट करून हांकां एक माहिती मेळटा तेक म्हणल्यार आमी इम्प्लिमेंट कशें करीत आतां मुखार कहन करीत म्हणून एक आलोचना येयल्लें म्हणसर आनी एक हांवें घर एक कोंकणी म्हणून उरल्यार घर प्रति घरा उरलें कोंकणी उलोवक तूं म्हणल्यार ह्या विशयान न्ही ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ಹಂಗೆ ಕುಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಕಟ್ಟು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಯಂಗ್ जनरेशन एक यंग जनरेशन पॉवरफुल टीम आहा ते ह्या टीमक एक हे ज्ञानशक्ती दिल्यार
ಖಂಡಿತ ದತ್ತ म्हण ಅಂಕೆ ಏಕೆ 3 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲಿ ಹಿಂಗ ಏಕ ಅಂತೆ ನಾಡ್ ಮರ್ಷನ್ ಏಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿಕ್ಕಿಂತ ಏಕೆ ಏಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಕೆ ಬುಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ त्याके योजने हाने अनुष्ठान कड़े एक्शन प्लान कल्लरे तिंतु कल इंप्लिमेंट दवशी आलोचने दत्ता म्हण त्याके एक्शन प्लान कल्लरे खंडित मुक्कर ಏಕೆ ಬರೆದತ್ತ म्हण ಆಲೋಚನೆ ಏಕೆ ಆಲೋಚನೆ ವಿಶ್ವಕೋಣಿ ದಂಡ ಇದೆ ವಿಶ್ವಕೋಣಿ ಇದರ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ करूआ आपल्याक ಅದಕ್ಕೆ आभारीदान मग 2 मातू दावता धन्यवाद. येदे भितर आम्ही चिंतन मंथन या कार्यक्रमांत आमगेला अभिप्राय सांगला. मुख्यदावन या संदर्भार हांव एक गुर्तिशिल्ले आमी प्रादेशिकवार आमी उली तरी आमगेले कुडम्याली भास कुडम्याली भास काले म्हणल्यार कोंकणीत कोंकणी एक रुखाक मुस्त फट्या तीत कोंकणीत मुस्त समुदाय कुडबी कार्बी सिद्धी GSB तीत ते आमी या रुखाचे फटे या फाट्यांक तिंगेल्यान एक म्हळ्यार आमकां आमी कुडबी एक फाटो आमगेली एक भासा कोंकणीचे भितर आमगेली एक भासा ती आमी उरपोवन घेका. आतां हे उलिले तगले तिंगेल्या भाशेर मस्त कुंदापुरा कन्नडा मिक्स जावना हिंगेल्यांत मळयाली मिक्स जावना आमगेल्यान तुळू मिक्स जावना ती जावन आमी एक भाशे विरसिके दृश्टी धरून त्या या दृश्टीर चिंतने करून आमगेली भाशेक लाय करून ताज्या ಬಗ್ಗೆ आमी एक कले कार्यकारागी कलेंगी करून ते एक अभिवृद्धी करचेल्या वरी आमी चिंतने करया. धन्यवाद समर्पणे शेखरगौड बजपे हिंग करका म्हणून विनंती करता. आयचो दीस भारी खुशीचो दीस जालो. आज आमकां विश्व कोंकणी साहित्य भास आनी संस्कृतीच्या कमिटीच्यांनी आनी अध्यक्षांनी हांगासर आमकां हे कार्यक्रम कुटुंबाच्यांक आज करून दिला. आज तिंकां आमी कुडबी समाजाच्या परवाद आमी आभारी जावन तिंकां आमी मस्त धन्यवाद आज दिता. तीत आज आमगेल्या ह्या कार्यक्रमाक गोवाचे कोच्चीचे आनी पुरा येवन आमकां ह्या कुटुंब्या ह्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत येवन आमकां प्रोत्साह दिला तिंकां आमी धन्यवाद दिता. तीत हांगासर इल्ल्या सगळ्या वाड्याच्या गुरकारांक आनी सगळ्या संघ संस्थेच्यांक आमी आनी ह्या कमिटीन जाल्ल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक आमी कुडबी समाजा परवाद आमी धन्यवाद दिता.